14 फेब्रुवारी व्हॅलेंटायन डे जोडप्यांचो दीस। काजारी आसूं ना जाल्यार फुडें काजार जावपा आशिल्ले। व्हॅलेंटायन डेक भुरगीं जाणटीं नेणटीं म्हूण वयाची मर्यादा लागना। हो दीस म्हणल्यार आंधळेपणान आपणायिल्ली पाश्चात्य संस्कृती म्हूण एके वटेन सांस्कृतीक वाठारांत वावुरपी कांय संस्था विरोध करतात। मात व्हॅलेंटायन डे मनयतल्यांक तांचें पडिल्लें ना। दुकानांतलो फुलां, बुके, गिफ्टां आनी ग्रिटींग कार्डांचो खप पळयात। मनयतल्यांनी व्हॅलेंटायन डे फुलयलो। It's Valentine's Day, day of lovers and for lovers. Today everybody is seen busy making their day special. Have a look. You've been married for how many years? 52. No, rubbish. Don't make me older than I am. About 35 years. Well, between 35, 40 and 25. Yeah, we. The point is not the number of years. The point is happiness and Valentine. Yeah, Valentine's Day is every day for us. Yeah, that's every But day. I wish your viewers all the best. Yes. Yes. And good luck to love. Good luck to love. This like happy wedding day of ours, and we are always in good terms with each other. So today we said we'll take the children out, our children, and we'll go and just have a move like. Yeah, it still reminds me about my college days. I feel still young at heart. I even encourage my kids to celebrate Valentine's Day. We as a full family celebrate Valentine's Day every year. Exchanging a lot of love, sharing, caring, giving, and now with the kids definitely. Yeah, so we're sharing it together. This day, lot of flowers, lot of gifts and lot of love. And yes, of course, lot of chocolates. Here, Prudent wishes all the viewers happy Valentine's Day. With Dinesh Karpe, Aparna Gaundarkar for Prudent. ANC पुलिसांनी पणजे 2 वेगवेगळ्या सुवातींनी धाडी घालून 27 लाखांचे चरस धरला। एक धाड पणजे लागसार माली जेटी कडेन जाल्यार दुसरी पणजे पाट्यार घाल्या। दोनूय धाडींनी मेळून तिगांक अटक केल्या। अटक केल्या ते तिगूय नेपाळी। तांणी चरस हाडलां तेंय नेपाळासावन। दोनूय केशींचो एकामेका कडेन संबंध आसा अशें DIG OP मिश्रान मिडियाक सांगलें। This is the biggest ever seizure in this whole tourist season. They have apprehended in the first case 2 foreign nationals who are from Nepal with 13.026 in one case 13.026 kilogram of charas, and in another case with 2 persons who were carrying, one person was carrying 3.130 grams and the other person was carrying 2.034 kilogram of charas. So as a whole, the whole seizure comes out to be more than 18 kilogram. फाटले 24 वरांत फोंड्या आनी दिवचले विनयभंगाचे 2 प्रकार उक्ताडार आयले। दोगांय आरोपींक पुलिसांनी धरले। दिवचले राजू उर्फ तुकाराम लागोटे ह्या करासवाड्यावेल्या बस कंडक्टराक पुलिसांनी धरलो। दिवचले एके पॅसेंजर चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण ताका धरला। ताका 2 दीस रिमांड दिला। फोंड्या सपना पार्कांतले नितीन राणेक पुलिसांनी विनयभंगाच्या आरोपा खाला धरलो। कागाळ करपी जोडजें 3 म्हयने ताच्या घरांत भाड्यान रावता। राणेक जामीन जाल्यार राजूक रिमांड दिलो। करासवाडो म्हापशा रावपी राजू उर्फ तुकाराम लगोटो हो 27 वर्सांचो तरणाटो म्हापशे कासरपाल बसीचेर कंडक्टर म्हणून काम करता। ह्या कंडक्टरान आपणालो विनयभंग केलो अशी कागाळ 15 वर्सांच्या एका चलयेन दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर केली। पुलिसांनी त्या तरणाट्याक अटक करून अदीक चौकशे खातीर 2 दिसांचो रिमांड घेतला। विनयभंग केल्या उपरांत त्या चलयेन जाब विचारलो तेन्ना त्या कंडक्टरान त्या चलयेक गाळी मारिल्ल्यो।
फोंडे वाठारांत अशीच विनयभंगाची आनीक एक घडणूक घडल्या. फ्लॅटात वचून लग्न जाल्ल्या बायलेचो विनयभंग केल्याची कागाळ त्या बायलेन केल्या उपरांत फोंडे पुलिसांनी नितीन राणे या 45 वर्सांच्या मनशाक अटक करून जामिनार सोडलो. प्रुडंटा खातीर दिवचलच्यान उदय परब आनी फोंडेच्यान विवेक प्रभू. घेऊ एक वेवसायिक विसव.